दीस सोमार डिसेंबराची 16 तारीख 2024. पयलें वाचप गणना पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 26 वळ 2:7 आनी 15:17a पर्यंत. ताणें आपले दोळे उबारून आपापले कुळये प्रमाणे तंबू मारून आशिल्ल्या इस्रायल लोकांक पळयतच सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें हें कवन सांगलें: बेओराच्या पुता, बालामाची दिव्यवाणी दूरदृश्टीच्या मनशांची दिव्यवाणी, देवाचे उतर आयकतल्यांची दिव्यवाणी. जे शाद्दाय कशें करता तें तो देखता. ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचें दर्शन. कितले सोबीत तुजे तंबू जाकोबा, कितले सोबीत तुजी शिबिरां इस्रायेला. न्हंयतडीर आशिल्ल्या उद्याना परी, सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखा परी. तांच्या वंशांतलो वीर उठतलो, अगणीत लोकांचेर राजवटकी चलयतलो. तांचे राय आगागा प्रास व्हरतो, ताची रायाळ पदवी खूब वाडटली. उपरांत ताणें हें कवन सांगलें: बेओराच्या पुता, बालामाची दिव्यवाणी दूरदृश्टीच्या मनशांची दिव्यवाणी, सर्वेस्पराचे उतर आयकतल्यांची दिव्यवाणी. जे परमोन्नत जाणा तें तो जाणा, जे शाद्दाय देखता तें तो देखता. ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचें दर्शन. हांव ताका पळयतां, पूण न्हय आतां तो म्हाका दिसता, पूण न्हय लागीं. जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतालें, इस्रायेलातावन एक बेतकाटी वयर येताली. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 25 4:5 AB, 6, 7 BC आनी 8:9. श्लोक. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजें तारक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरून आसां. श्लोक. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सुरवेर तावन तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण. केदींच विसर नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकाचो उगडास धरी नाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. श्लोक. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुकाना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारक्यो वाटेर हाडटा. खालत्यांक स्वताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपलो वाटो तो दाखयता. श्लोक. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. शुभ वार्ता. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 21 वळ 23:27 पर्यंत. जेजू परत्यान देवाळान भितर सर शिकोवन दिवन आसता प्रधान याजक आनी जुदेवांचे मलगाडे ताचे सरशी येवन विचारी लागले: खंयच्या अधिकारान हें सगळें तूं करताय आनी कोणें तुका हो अधिकार दिला? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें: हांवें तुमकां एक सवाल करतां. ताका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां तें तुमकां सांगीन. जो आमचें स्नान खंय तावन आयलें, देवातावन की मनशातावन? तवळ ते एकामेकाक तर्क करूंक लागले: आमी कितें म्हणचें? देवातावन म्हणू जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सत मानलो ना म्हूण तो विचारतलो. पूण मनशातावन म्हणू जाल्यार लोक कितें करता कोण ना म्हणून आमकां भेद दिसता. कित्याक सक्कडी जुवांक प्रवादी म्हणटात. देखून जेजूक जाप दिवन आमी नेणाव म्हणाले ते. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो:
तर खंयच्या अधिकारान हांव हें करता तें हांव तुमकां सांगिसोना. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जेजू आनी प्रधान याजक आनी सुदैवांच्या मलगड्या मदलो संवाद आमी आयकता. जेजून वैभवान जेरुसलेमाक प्रवेश केल्लो आनी देवाळ शुद्ध केल्ले वरवीं प्रधान याजक आनी सुदैवांचे मलगडे उसांबळ जातात. ते जेजूचेर दाट घालतात. जेजून केल्लीं बरीं कामां तांकां सोंसनात. जेजूचीं कामां तांचे अंतस्करण कांतयता, कित्याक धार्मीक मुखेली जावन तांणी पयलेंच तीं कामां करिचीं आसलीं. देखून ते जेजूच्या अधिकारा विशीं सवाल करतात. असले आरोप समाजींत तशेंच पवित्र सभेंत बदलावण आनी प्रगती हाडतल्यांचेर सदांच आसले. असल्या आरोपाद्वारे बऱ्या कामाक अडखळ हाडचें तांचें साधन. जेजून केल्लीं आजापां, पिडेस्तांक गूण केल्ले, ताणें दिल्ली शिकवणूक खंयचीय तांकां पर्वा ना. तांकां बरेपण जावंक नजो. साद्या लोकांक तांच्या नेनारपणान दवरले तितले मुखेल्यांक फायद्याचें. आज आमच्याच देशांत जर क्रिस्तांव मिशनरींक दग दितात जाल्यार ह्याच कारणाक लागून. स्वताचो उजवाड तांकां नाका, कित्याक स्वताच्या उजवाडान ते विणगे जातात.